येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स. घाटामोरड आखे 22 वाठारात रस्ते डांबरीकरण करूंक नाशिल्ल्यान घडटात अपघात. सिवरेज नाल्यांत सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायकी कडेन चल्ला खेळ. कागाळी करूनय संबंधीत अधिकारी कानार सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. राजकारण्यांक गृहीत धरत गृहमंत्र्याच्या मतदारसंघातल्या भाजपा कार्यालयाक चोरांनी लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर उप्रासपाक लागला प्रस्न. म्हापसा कोर्टाकडली पालिके कुशीकची बार्देस कोमुनिदाची इमारत जाल्या मातारी. पोरणे बिल्डिंगेत मनशाचो वावर जावन रावला धोक्याचो. थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. घाटामोरड आखे 22 वाठारांतले लोक कितलींशींच वर्सां जालीं वनवास काडटा. रस्ते डांबरीकरण केल्ले ना, जाका लागून अपघात घडटात. सिवरेज नाल्यांत सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायकी कडेन खेळ चल्ला. कागाळी करूनय आमदार आनी संबंधीत अधिकारी कानामनार घेयना. आतां हो प्रस्न तडीक लायतलो कोण? काय लोकांनी स्वयंपूर्ण गोंयची फकत भाशणां आयकपाची? थळाव्यांक प्रस्न पडला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. ते गाणी उदो आसून गोलमोटे सगळा गू येता हिंगा वळा वचपाचो आनी हांव मेसोन लोक मिसा वयताय. MLA येवन पळय चोयना पासून घाटामोरड आहा काय ना ते आमगे वाड्या येयलो ना एक पाटी पासून नजर मारला. 3 वर्सां जालीं हो आमगे रोड हॉट मिक्सिंग जायना. घाटामोरड तो इस्कोला परे कितले एक्सिडेंट जाले. पर फाटल्या दिसांनी एक कोण एक्सिडेंट जालो भुरग्याक. आज आमी आसात ते घाटामोरड आखे बाय संघ आसात आनी हो गेल्लो 3 वर्स जाले ह्या घाटामोरड जो रोड आसा हेजे सिवरेजीचे काम चलता. हांगा आतां सद्याक 2 इश्यू आसात. एक म्हणलें जाल्यार हो जो रोड आसा हो 2 इस्कॉल आसात तेका जॉयंट जाले कडेन आसा आनी एक 15 दिसांनी इस्कॉल कॉमेस जातले तेन्ना ह्या भुरग्यांक येवपाक इतले त्रास जातले की पेरंट्सांक भुरग्यांक हाडपाक खूब त्रास जाता. कित्याक हो रोडाक हॉटमिक्स केल्ला. हांगा जे सिवरेजी चेंबर जे आसात हे खूब वयर आसात आनी हे वयर आसले कारणान लोक जे येता हे कट मारतात आनी मागीर पडटा आनी एक्सिडेंट जाता. हे कट मारते पडना पूण जो दुसरो आपल्याल्या सायडीन येता तो मनीस पडटा आनी हॉस्पिटलायज जाता. त्याच बरोबर हांगा हे चेंबर आसात. ह्या चेंबराच्या फाटल्यान एक व्हडली बांय मारली आनी तो चेंबर तेणी फूल केल्लो आनी तो पॅक करून दवरला. पूण थंयच्यान तेणी एक पायप जे आसात सिवरेजीची ही नालां सोडले कडेन आसात की सिवरेज जर फूल जाली जाल्यार ह्या नालां वचपाची. जर नालां वचपाची सिवरेज जाली जाल्यार तुमी सिवरेजी कित्याक मारूंक जाय? सगळी पायप लावन नालांक सोडपाक जाय आसले. हांगा ऑथॉरिटी ही जाग्यार ना. ऑथॉरिटी जर जाग्यार आसतली जाल्यार तांकां खंय तरी जी आमची गोंयची ऑथॉरिटी आसा हेणी खंय तरी चिमचो काडचो पडटलो. ना जाल्यार हे अशेंच सगळी सिवरेज ह्या नालां सोडून करतले. आनीक ह्या लोकांनी जो स्थानीक MLA आसा उल्हास तुयेकर हेका एक अपील केला की पावस येवचे पयलीं ह्या 15 दिसां भितर हांगा हॉटमिक्स घालून तुवें काम कंप्लीट करचें आनी आमकां रिलीफ दिवचो. आनी त्याच बरोबर लोकां बरोबर हांगा जे भुरगीं आवय बापूय भुरग्यांक हांगा इस्कॉला हाडटले 2 इस्कॉला आसात तांकां रिलीफ दिवचो म्हूण आज तेणी मागले कडेन आसा. जे लागून प्रॉब्लेम आसा सगळ्या लोकांक वचपाक मेळना फोंडोन दवरलो आहा. मागीर मेन म्हळ्यार प्रॉब्लेम कितें आहा तेंगे सर्वेज फूल जाल म्हणटरी तेमी येते आमगे पायप हाडाय ते नाळा वळा सोडवाय सगळे. ते गाणी उदो आहा थिंग बोल म्हणटरी सगळो गू येवपा हिंगा वळा वचपाचो आनी हांव मेसोन लोक मिसा वयताय. सगळे लोकांक आतां येतोय फ्लॅटां तेंगे गाणी येता हे सायडीन कोण एक्शन घेयना. आमगे MLA आपयले जाल्यार MLA येना. सरपंच आमगे गांवचो सरपंच तो आपयल्यार तो येना. तेका आपयले जाल्यार तो म्हणटा तुम कोरें कितें जाय तें कोरें आनी काडपा लायलो तेका. ती आजून कांय एक्शन केलें ना तेणें. अजूनही काडला काडना तेणें. आनी रोडा कितें जालां? रोडा ते आख्खे फोंडपळो आहाय तेका म्हाज्या सांगिल्लें दांबर गांधी म्हळ्यार ते म्हणटा आपल्याक कांय ना दांबर घालपा जायना आपूण खंयच्या रोडा घालना येत्या वर्सा घालता म्हणटा नोव्हेंबराक. तेश कोन्न आमगे सरपंच सांगता आमगे डॅनी सरपंच सांगता आख्या पंचायतीत. तुमी MLA बी सांगले? आमी MLA बोले गेल्लो. MLA सांगिल्लें MLA कोतांच म्हणटा म्हूण कांय खबर ना. MLA येवन पळय चोयना पासून घाटामोरड आहा काय ना ते आमगे वाड्या येयलो ना एक पाटी पासून नजर मारला. तुमी बेगीन करचो म्हणून मागता? आता बेगीन करचें म्हणून मागता MLA कडेन. आनी आमगे सरपंच आहाय तेवूय येयना. आमगे पंच मेंबर एकलो मुखार हें करून मुखार जाता. आतां तेम कितें केलां कंप्लीट जाताना ती एक लायन तेमी आतां थिंगसर ती सिवेज लायन ती ओडल्या
आतां ओडून तें आख्खें तें फूल जालें तें जाल्यार तें आतां गटारा उदक हिंग सोडपाचें नालाक. सो आनी लोक आमगेलो हिंग मिसा वयता. सो फाटल्या दिसांनी आमकां लोकांनी सांगिल्लें की तें उदक सुयत म्हणून. सो देखून आज आमी तुमकां सांगून आयकून त्या श्रीवेज माताय तांकां ती पायपलायन काडपाक ती बंद करपाक आमी आतां पंचायतीकूय ग्रामसभा सांगलेलें, सरपंचान लेटर केलां को कितें तें आमकां कांयच खबर ना. सो हांवें पंच म्हणून तें सांगलां ताका. सो तें कांयच खबर ना. आमचो बाबा बेरीन त्या ग्रामसभा मांडलोलें पर संडे. सो सरपंचाक तें विचारलें धाडगा म्हणून तेणें खबर कांय केली ना. सो हांव सिरवेचे वाले मागता आमच्या MLA मागता ही सिवरेज जी थिंगसून ती कनेक्शन केली ती मातशें बंद करची आनी ती पायपलायन काडची. की हांगा वास येता. वास येता म्हणून. ओके. आनी कितें रोडा कितें आसा तुमगेलें? रोड आतां कितलीं वर्सां जालीं बाबा रमेश तूं येता जावं तुगे टीम गोवात्रीची काय तूं खरें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तरी पूण इतले प्रेस हाडे इतले हाडे तरी पूण ते आज 3 वर्सां जालीं हो आमगे रोड हॉट मिक्सिंग जायना. घाटामोर रोड इस्कला कोरे कितले एक्सिडेंट जाले पर फाटल्या दिसांनी एक कोणें एक्सिडेंट जालो भुरग्याक. आतां इतले प्रेस हाडे इतले हाडे आमचो MLA एक रिक्वेस्ट करता मातशें यो आनी चोय थिंगा कितें जाता तें मातशें तें हॉट मिक्सिंग कर. लास्ट टायम आमकां सांगलेलें की आपूण पयलीं कोण दिता म्हणून. आतां जुना म्हयन्या इस्कॉल स्टार्ट जातलें. सो आतां 1 म्हयनो जाले तरी पूण आमी काल हांवें PW आल्फेट म्हणटा ताका जेई फोन मारलो सर आमगे ते कितें वता कोण दिता म्हणून. तेणें सांगिल्लें ती फायल खूंय हिंग गेलो सँक्शनाक गेलो आजून कांय जालें ना. 3 वर्सां जालीं सिवरेजी काम आहा म्हूण सांगताले जावं पायपलायन घालपाक सगळें कंप्लीट जालां. आतां अजून पसून जालें ना. म्हाजो जाता जाल्यार जुन इस्कॉला पयलें मातशें जाता ती तूं जाणा सिवरेजी उंच सकयल रोड आहा. सो जाता जाल्यार मातशें प्लीज MLA हांव मागता प्लीज तो रोड करचो आनी आमकां हॉट मिक्सिंग करून दिचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. खरेंच कायद्याचो भंय ना. राजकारण्यांक गृहीत धरत गृहमंत्र्याच्या मतदारसंघातल्या भाजपा कार्यालयाक खरेंच चोरांनी लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रस्न निर्माण जाला. हे प्रकरण जे आसा ते साखळे BJP ऑफिसान शेनवारा राती चोरी जाल्ली आनी थंयच्यान 2 मोबायल जे आसा ते ना जाल्ले. ह्या कारणाक लागून काल तांच्यांनी कंप्लेन फायल केल्ली दिवचल पुलिसान आनी कालूच तांकां डिटेन केल्या उपरांत तांकां आतां दिवचल पुलिसान हाडलेले आसा. तेंच्या कडून मोबायल मेळूंक ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या. तांकां वास्कोसून अरेस्ट केल्या. ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सांखळे ती ऑनरेबल मिनिस्टर जे CM आसा तांची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी ते होम मिनिस्टर आसल्या कारणान ह्या चोरेक खूब म्हत्व येता. कित्याक तर तांचेच ऑफिस BJPचे आनी पार्टीचे ऑफिस आसल्या कारणान थंय कडक अशी बंदोबस्त आसता. अशें आसून सुद्दां हांगा चोरी जाल्या तातूंत अशें कळटा की जे बारीक दुसऱ्यो ज्यो आस्थापना आसा त्यांची बी सुरक्षेचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी मुजैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. गोंयच्या तरणाट्यांचेर परिणाम करपी विदेशी नोकऱ्यांच्या घोटाळ्या संबंधीत कारवाय करपाक पुलिसांनी आडनदर केल्ल्यान तरणाट्या सयत पणजे पुलीस स्टेशना भायर एडवोकेट प्रतिमा खुतीनो निदर्शनां केली. खर कारवाय करपाची मागणी करत ताका पयलीं उखलून हाडून मागीर जाप दिवया अशें विधान करपी मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर ताणें प्रस्न निर्माण केले. समाजीक वावुरपी एडवोकेट प्रतिमा खुतीनोन गोंयांतल्या कितल्याशाच तरणाट्यांसयत पणजी पुलीस स्टेशना भायर निदर्शनां केली. गोंयच्या तरणाट्यांचेर परिणाम करपी विदेशी नोकऱ्यांच्या घोटाळ्या संबंधी कारवाय करपाक पुलिसांनी आडनदर केल्या आनी अधिकाऱ्यांकडल्यान ताकतिकेन कारवाय करपाची मागणी घेवन ती मुखार आयली. तशेंच हो विशय घेवन सरकाराक तिणें धारेर धरले. अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून निदर्शनां सोंपोवचे अशी मागणी करत एडवोकेट प्रतिमा खुतीनोक उखलपाचो यत्न केल्लो खरो तांणी निशेध थांबोवपाक खर न्हयकार दिलो. तो म्हणटा हांवें वेल लायसन्स एक पाटी म्हणटालो म्हणजे कांयच करपाक शकना म्हणून. खंयचो तो भुरगो तो एक्चुअली म्हाका दिसता शिरोडेचो दिसता तो म्हाका म्हणटा जाल्यार. पूण रावता केपें कोण तो हाचे शिरोडकार म्हणटा तो हांवें पणजे फ्लॅटा पणजे ऑफिस काय तेजे फोंडे घरा कितें हांव मुगे फादर थिंग गेले कितें मुगे हजबंड मागीर मोदी वचपाक पडलो तो गेलो आमी तेगे फोंडे गेल्ली घरा कडेन. सो तेणें आख्या घरा CCTV कॅमेरा लायलो आहा तेन्ना आमी कॅमेराचेर चोरी सोदपाक गेले कित्याक संगीतान मागीर रोखडी मुगे हजबंडा मेसेज घाली तुगे बायलेक दिसून दे गामू तेगे घराक वचपाची ताजे पार्टनराक मुका चॅट आहा तेणे गेलो स्क्रीनशॉट
आनी त्या फोनाचेर ती सांगते सांग अजयान पळय तुमकां कोणाचो पावर लायता दादागिरी विश्वेशाक ते मिनिस्टराक सांगता सांग कोणा सांगता सांग कोणाकूय सांग म्हणून आपणाचें कांयच करूंक जायना म्हणून कोणें रिकॉर्डिंग आसा तेजे कोण कांय करपाक शकना वी कैन गिव यू द रिकॉर्डिंग आप हमारे क्राइम ब्रांच के एसपी है वो आपको सीएम ने जब आदेश दिया था उनको अरेस्ट करो उसके बीवी को ट्रांसफर करो और उनका ऑफिस बंद करो अभी तो मैं बोल रही हूँ अभी तो इधर आई हूँ डोंट फोर्स अस टू गो टू सीएम बिकॉज यू आर ऑल्सो कमिंग अंडर सीएम यू मे बी IAS ऑफिसर व्हाट ऑफिसर आई डोंट नो बट रिमेंबर दिस इज गोना बी अ बिग नेशनल न्यूज एंड यू बिफोर दैट टेक एक्शन उसको गिरफ्तार करके लाओ और एवरी पर्सन जो भुरग्यां सांगा पयशे घेतल्या तुमकां आमी हिंगासून भायर वचपाक दिवपा न्हय मागीर आमकां 3-4 दीस थिंगा कस्टडीन दवरलें मागीर परतून आमकां थिंगासून रिपोर्ट करून आमकां गोंया इंडियाक परतून वचपाक पूण ताणें कितें केलां आमी एम्स्टरडॅम आमकां कनेक्टींग फ्लायट आमकां एम्स्टरडॅम आमी रावले न्हू तो म्हणपाक लागलो तुमी हिंगासून इंडियाक परतून येनाकाय हांव तुमकां परतून मुखार धाडटा आतां पयशे हांव रिणां ना हांव टॅक्सी आतां चलयतां आतां हांव इतले रीण कसो म्हूण हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें तुजे बाबा टिकटाचे पयशे कट कर उरले पूण पयशे दी हांव इतले रीण कसो पूण फारीक करून गाडी हांव टॅक्सी ड्रायव्हर हांव इतले पयशे हांव धरतलो वयतो ताका हांवें रिक्वेस्ट करूं पुलीस स्टेशनान देंवलेलो तो आमी तेजे पयलीं आमी FIR कंप्लेन केली तेन्ना तेणें आयकूना हांव उलोवपाक तुका नाका हांव उलोवना म्हणपाक लागलो हांवें कितें केलें तुजें तूं म्हाजे कडेन उलोवपाक आनी म्हाका हांव चेन्नई येता तेन्ना म्हाका इमिग्रेशन ऑफिसरान हाडायलो इमिग्रेशन म्हाका एकल्याकूच हाडायलो हांव एकलो येयलो गोंय येता तेन्ना चेन्नई हाडायलो म्हाका तो रिसीव आहा घे आहा बरोवन आहा म्हाका कडेन हाडायलो तो म्हाका 4 वरां इन्क्वायरी केली म्हाका 4 वरां कित्याक गेलोलो कसली पर्पज गोंया कितें आहा तुजें कित्याक गोंया येता तो इतले म्हयने खूंय आहलो सगळें 3-4 क्वेश्चन केले हांवें सराक फोन मारलो तो अजय म्हणटा तो फोनूच काडना कसो फोनूच काडना ते देखून आयज काल दुर्गांचे कितें जाता तेणें समज असले गरीब भुरग्यांचेर आख्खे सबंद गोंयचे 15 कोटी एकठांय करून ताणें इतलें लुटलां जाल्यार हील हॅव दॅट मनी ऑफ ब्रायबींग ऑल्सो सो ही गव्हर्मेंट्स पीपल हू चीट आर यूथ saying that the CM is giving the job, CM's wife is involved in job, ministers are involved in jobs, MLAs are there, bureaucrats are involved in giving jobs. What are these people mean? What are these people? And the Ajay Shirodkar, the way he flaunts with the big office, two people in his office working, transaction taking place, showing off, doing fake documents. कोणी उलटा गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. म्हापसा कोर्टाकडली पालिके कुशीची बार्देस कम्युनिटाची इमारत कड्डम जाल्या. हातूंत सरकारी कचेऱ्यो आसात. पोरणे बिल्डिंगेंत मनशाचो वावर धोक्याचो जावन रावला. तशेंच पावस लागीं पाविल्ल्यान हो विशय आनीक गंभीर जायत चल्ला. फक्त कांय सप्तकांत मनसून हंगाम लागीं पाविल्ल्यान म्हापशेच्या लोकांक व्हड धोको निर्माण जाला. तांचो मुखेल हुस्को म्हळ्यार कोसळपी कम्युनिदाद प्रशासन इमारत, जी दिसपट्टी अस्थिर आसून लेगीत शाराच्या मध्य भागांत उबी आसा. परिस्थिती कितली अनिश्चित जाल्ल्या हाची खबर नाशिल्ल्यान थळावे लोक दर दिसा चलत वतात. भिवपाची गजाल म्हळ्यार खंयचेय अधिकृत उपाय चालीक लायिल्ले नात. कसलीच शिटकावणी दिवंक ना, आडमेळी नात आनी संरचनात्मक मुल्यांकनां लेगीत करूंक ना. हे विशीं समाज वावुरपी संजय बर्डेक कितें म्हणपाचें आसा तें पळयात. की म्हापसा शहरान ज्यो ओल्ड बिल्डींग ज्यो आसा, फॉर एग्जाम्पल आमची एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमिदाची बिल्डींग जी आसा ती एक्चुली कोमिदाचे कडेन जो फंड्स येता न्ही गोवोरमेंटाक मेळटा किंवा गांवकारांक जो मेळटा ती एक्चुली ती बिल्डींग गोवोरमेंटान ती एक्चुली आपल्या हातीन घेवपाक जाय आसली. तेजे पयलीं तीच सायडीक जी आमची सेंट मेरी स्कूल जी आसलेली तेन्ना आशिश शिरोडकर बाब जेन्ना आसलो चेअरपर्सन तेन्ना तेजे मेहनतीन तेन्ना ती बिल्डींग सारकी करून घेतलेली तेन्ना गोवोरमेंटाक सांगून. तसोच आमचो आमदार आतां म्हापशेचो आसा, जर चेअरपर्सन आशिश शिरोडकर जर आसलो एका शब्दाचेर तो गोवोरमेंटा कडून म्हापसा म्युन्सिपालिटीची आतां जी सद्या प्रेझेंट आहा ती बिल्डींग सारकी करून जर घेता तर म्हापशेचो आमदार आतां MLA आसून डेप्युटी स्पीकर आसून ती कोमिदाची बिल्डींग जी आहा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जी आसा ती सारकी कित्याक लागून करून घेना. एक्चुली ती बिल्डींग जर सारकी करीत न्ही आनी एक जर कोमिदार एडमिनिस्ट्रेटर बसता तेज्या वांगडा आनी खंयचे तरी ऑफिसर हाडून दुसरे जर बसयले तर ती बिल्डींग इतली सुंदर जातली न्ही, सुंदर जातली बिल्डींग. आतां मेन प्रश्न जाता कितें खबर आसा, बिल्डींगे पोरणी जायना फुडें जर त्या बिल्डींगेन जर कोण जर रावता आनी फाल्यां सकाळी कदाचित बिल्डींग पावसान कोसळ्ळी आनी पडली किंवा भिंत मोडली आनी ते भुरग्यांचेर कोणाचेर पडली जाल्यार जाणट्याचेर कोणाचेर पडली तर सरकारा कडेन उपाय योजना कितें आसा.
क्लिनीक जे आसा थंयसर एक बिल्डींग तशीच आसा. अशें म्हापसा मतदारसंघात खूब बिल्डींग अश्यो आसा की पोरण्यो आसात आनी सारक्यो अशें वायलंट कंडिशनान आहा की केन्नाय पडूंक शकता. पूण सरकारान हेजेर फाल्यां सकाळी जर कितें जालें सरकारा कडेन उपाय योजना कितें आसा फाल्यां सकाळी आमी म्हणटले की सरकार आमी सांगून सरकार हेजे स्टेप्स घेना म्हणून आमी मागता सरकारा कडेन जे म्हापसांत ज्यो बिल्डींग्यो ज्यो आसा एकदम ओल्ड स्ट्रक्चर कशें आहा ती बेगींतले बेगीन रिन्यू करपाचे. नगर परिषदे भितर विरोधी पक्षाचे फुडारी लेगीत हुस्क्याचे संकेत दितात. नगरसेवक शशांक नागवेकार हांणी परिषदेचेर मुद्दाम अज्ञान आशिल्ल्याचो आरोप करून अधिकारी फक्त उपाय सोदून काडटात अशें न्हय तर ते ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक लेगीत तयार आसात अशें सांगले. आयकात. आम्ही पयली म्युन्सिपालिटीच्या ऑपोजिट जी बिल्डिंग आसा थंयसरूच स्टार्ट करूया. जी कोमनिदाची बिल्डिंग आसा न्हू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनिदाची बिल्डिंग तिची कंडिशन जर पळयत म्हाका दिसता कोण थंय भितर वचोंक सोदचो ना. तेजी ती मोदेरां सगळी बिल्डिंगेचे स्ट्रक्चर सगळे इतले खराब कंडिशन आसा की केन्ना कोलॅप्स जायत हेजी गॅरंटी ना. आनी कोमनिदादीन खूब रिस्क घेतला की वयर फर्स्ट फ्लोरार फूल आपले ऑफिस सेटअप करून तितून 10-15 स्टाफ थंय बसता डेली आनी डिझास्टर वेटिंग टू हॅपन ह्या कंडिशनान थंय त्या लोकांक कामाक दवरला. अशेंच म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 18 काय 19 बिल्डिंग्स मे बी मोर जाले आसतली आता अशा कंडिशनान आहा. मदीं म्हाका दिसता सज्जा आनी स्लॅब एका बिल्डिंगेचो हेज्या पेट्रोल पंपाच्या लागीं कोलॅप्स जाल्लो. तशेंच मड्ड्यार थोडी बिल्डिंग आसा थोड्यो जुन्यो बिल्डिंगो ऑल ओव्हर स्प्रेड आसा. आमचे प्रिवियस चेअरपर्सन जी आसली नूतन बिचोलकर तिने एक अश्युरन्स दिल्ले की आपूण अमक्या अमक्या टायमा भितर आमदारा वांगडा सगळे असेस करून पुलीस प्रोटेक्शन घेवन जावं कितें स्टेप्स घेवन हे इश्यू रिजॉल्व करतली. कित्याक ओव्हर 30 इयर्स जाली काय एक स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवची पडटा. ती स्टेबिलिटी जर ना त्या बिल्डिंगेक जाल्यार ती बिल्डिंग डेमोलिश करून किंवा रिकन्स्ट्रक्ट करून रिफर्बिश करून सारकी करची पडटा. आता म्हाका दिसता बाकीचे इश्यूज आसा तशेंच हो इश्यू एकदम लेझी इंट्रस्ट ना लोकांचे म्हणजे बेनिफीट कितें आसा आनी भलायकी कशी जातली हे पळोवपाक आनी इंटेंट तर बिलकुलूच ना. आमचे जे रुलींग कावन्सील आनी MLA आसा पळय तेज्या मदीं इंटेंटूच ना काय काम करपाचें. सगळें बरें आसा म्हणून आपूण लिपून जशें आसा तशें चालू आहा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, सुभाशीश गोवेकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सावंतवाडो मांद्रे वाठारांत एक वासरू बायत पडले. लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्ल्यान उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी घडणूक थळार पावले. पूण बायत भितर सरपाक कोणूच तयार नाशिल्ल्यान एका थळाव्याकच बायत देंवचे पडले. शेवटाक ताणें वासराक बांयतल्यान भायर काडपाक यश मेळयलें. पूण उजो पालोवपी दळा कडेन सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान थळावे बरेच फुर्योज जाले. पळया संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. अरे हेंका ट्रेनिंग असता सगळी पण हेंका उतरांक जमना कित्याक उबे रावन बघतात आमकां उबे रावन बघतात किल्ल्याने उबे रावन बघतात. तुम्ही कोणतरी देवा मरे मागीर बाना रे मातशी बेगीन बाना. तुम्ही पळयता हांगासर एक ल्हान पाडके हितून बायन पडलेले. आमी फायर ब्रिगेडीक आपयले. सगळे लोक आमचे सावथ वाड्या वयले सगळे लोक सगळे जमलेले आसा. मिसण हाडा खंयची बडी हाडा अशेंच खबरी सांगता. आनी लास्ट आमचो हो आमचो वाड्या वयलोच एकटो आपूण भितर देवलो
आणि तेणे भितर घालून ह्या लोकांनी सगळ्यांनी ते पाडक्याक वयर काडलेले आसा, जिवंत वयर काडलेले आसा. तुम्ही फायर ब्रिगेडीचे पळयता हेंचे कडेन ना इक्विपमेंट ना कोण हे करता, रातचे कोण वयर चढना, खंय झाडार चढना. ते म्हणटा तुमी कापून दिया. अरे तुम्ही कापून दिया जाल्यार तुम्ही कित्याक जाय? लोक सारखे फ्युरियस जाल्लेले आसा. हे डिपार्टमेंट जायच कित्याक? जर अशी जर कामां करची पडली जाल्यार हे डिपार्टमेंट जायच कित्याक अशें लोकांचे म्हणणें आसा. अरे हेंका ट्रेनिंग असता सगळी, पण हेंका उतरांक जमना कित्याक? उभे राहून बघतात आमकां उभे राहून बघतात इल्याने उभे राहून बघतात यांचो फायदो काही एक ना असा, फक्त गव्हर्नमेंटचो पगार खावपाक हे असो. पहिले ट्रान्सफर करा हे आज ते रिस्क घेऊन बघणार ना गेले फावटी ह्या असंच केला आणि आता असंच केला की आता काय म्हणतात तुम्ही तेव्हा आमकां ह्या करतात अजून बिया म्हणतात ते शक्य ना. त्यांना किती आपयले? त्यांना आफापाची गरजच ना आमकां, याच्या पुढे आफापाची गरजच ना, त्यांचा फायदाच काय ना. काढला आता आज आज माझा भाव असलो म्हणून जेवलं सकाळी नो त्याचा भाव होता म्हणून त्यांनी काढला आता. मारकालाच होता तिथं. तुमका फायदे कट करांका बोलून फायदो काय? काहीच ना फायदो. पेमेंट खातात. उतराना आले ते अर्धावर वाट बघली दिवाळी आता उतरायचं पडलं. जिल्ह्याला फोटो मारले. त्याच्या भावान काढला आता. निशाणी हाडा. मडीत असलं तुम्ही कसं काढताले होते? मडी झाले काढचे मडीत असलं तो आधी पहिली सांग त्यांचा. आता वासरा गुणात तुम्ही ह्या हाडान त्या हाडान मनीस नेलेलो झाल्या भितर आणि अर्ध्या वारान या वर उसर घेऊन उभे रावले ते आणि त्यांच्या पुढ्यातच ह्या काढला. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकर, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. नैऋत्य मॉन्सून ल्हव ल्हव फुडें वता. फुडल्या 3 ते 4 दिसांत दक्षिण अरबी दर्या, मालदीव, कोमोरीन वाठार, दक्षिण बंगालच्या उपसागरांतले आनी मध्य बंगालांतल्या उपसागराच्या कांय वाठारांनी ताची आनीक प्रगती जावपाची शक्यताय आसा. 2 उंचेल्या हवेच्या चक्रीवादळांचो सध्या प्रादेशीक हवामान नमुन्याचेर परिणाम जायत आसा. एक कोंकण आनी ताच्या भोंवतणच्या वाठारांत आसा आनी दुसरो गुजराताचेर चड बळिश्ट. मंगळारा राती राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगडाचो पावस आनी वीज पडिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. 16 तारीख मेरेन येलो अलर्ट लागू आसा. आतां मेरेन आनी कसलोच विस्तार जावंक ना. पूण IMDन 20 तारीख मेरेन पावसाचो अदमास दिल्ल्यान अजुनूय सादूर रावपाचो सल्लो दिला. बिरेस्तारा चडशें सुकें आनी उश्ण दिसाचो अदमास आसा. सांजे वेळा मेरेन पावसाची शक्यताय चड आसा. चडांत चड 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन आनी उण्यांत उणें 27 डिग्री सेल्सियस मेरेन तापमानाची नोंद जातली. आर्द्रतायेची पातळी चड उरतली. देखून भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. नैऋत्य मान्सून ल्हव ल्हव फुडें वता. येरादारी करप्याक अनुकूल परिस्थिती. मंगळारा राती पुराय गोंयांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्याची माहिती. गोंयांत 16 मे मेरेन येल्लो अलर्ट. 20 तारीख मेरेन पावस चालूच उरपाचो अदमास. फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो. बिरेस्तारा दीसभर सुकें हवामान. उश्ण परिस्थितीचो अदमास. सांजे वेळा पावस पडपाची शक्यताय. तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.